विधानसभेच्या फुडल्या अधिवेशनात पर्यटन विधेयक मांडटलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. बुधवारा पर्यटन भवनात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. तशेंच पर्यटन खातें येता ते डिसेंबर मेरेन विजिलन्स ॲप सुरू करतले. तातूंत एक सेंटर सेल आसतलो जातूंत पर्यटन आनी थळावे लोक आपल्यो कागाळी मांडपाक शकतले. तशेंच हॉटेलां आनी भोंवडेची वळेरी दितले. हाका लागून बेकायदेशीर रावपाची सुवात आनी हॉटेलांचेर कारवाय जातली अशें रोहन सांगता. येता त्या दिसांनी we are also launching a app which will have a call center which will be able to redress grievances. या 2 महिन्या भितर ते ॲप येतलें भायर. डिसेंबराक पयलीं that app will be launched which will allow you as a facilitation for every tourist who will come will be able to use the services. It will have a call center which will be able to address all grievances and also issues. तांकां कितेंय जाय जाल्यार हेल्प करतले. It will also have all excursions, hotels listed with the department which can be there. आता ह्या दिसांनी ऑनलायन भरपूर फ्रॉड जातात. So we have already asked the people who are in the online business, whether it's Airbnb, Oyo, whoever, Make My Trip or whatever, to come and register themselves. Some of them have, some of them have not. We have given them time to do it. If they don't, then we'll be forced to act. जे रजिस्टर्ड आसा तांणी रजिस्टर्ड हॉटेल्सूच आमच्या अंडर आसात तांकां विकपाक तांकां परवानगी आसतली. होम स्टे बाकी सगळी कॅटेगरी घाल्ल्यान दे हॅव नो अदर कॅटेगरी टू से वी डोंट हॅव अ कॅटेगरी. वी हॅव क्रिएटेड एवरी कॅटेगरी. सो ते समज Airbnb फाल्यां होम स्टे प्रोमोट करतली, दॅट होम स्टे पर्सन हॅज टू बी रजिस्टर्ड विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट. आमची डेडलायन इज ऑलरेडी ओवर. हॉटेल्साचेर ऑलरेडी आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. वी नीड टू गो बॅक टू द मास्टर प्लॅन. वी नीड टू गो बॅक टू द पॉलिसी एंड सी वॉट चेंजेस वी नीड टू मेक इन टर्म्स ऑफ फर्दर ग्रोथ एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. एक वाटेन मोपा आसा, एक वाटेन दाबोली आसा. एक वाटेन वी आर पर्टिनेटली लुकिंग एट व्हेरी फोकस्ड मार्केट्स ओनली ऑफ UK आनी ऑफ रशिया. So it is now time to see a difference of tourists. We need to look at East, where we are talking about Poland, we are talking about Czechoslovakia, here countries. We are talking about South Korea, we are talking about USA, we are talking about Japan. Which these tourists, how हांचो inflow वाडोवपाचो आनी not just be dependent all the time into UK and Russia market.